A2. Tuci dikri, uti daya bogli, kalsanta layakandita. Tukana vatela somia, tuka dinvastela dunia. आता Jesus संगी, भेटे थावी बली, मानून घेऊन अर्गामिस्ता विलपेड्स मार्टिस बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्याची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आस्तावनू 13 मंगळार सांत आंतोनीच्या रिलिकेच्या फेस्ताक तयारी जावन आमी सुरवात करता. 13 मंगळाराचे हे भक्तीपण सांत आंतोनी सवे विशेष रितीन बापा लागीं मागणे करूंक आमकां एक अवकाश जावन आसा. धनांत दिर्व्यांत ग्रस्तकायेंत आनी संवसारी सुखाक लब जाल्लो जाकेव जेसूचेर दिश्ट घालूंक मन करतना जेसूस ताच्या घरा आयिल्लो संतोष कुमगारांत आमकां मेळोवन दी आनी जेसूक गौरवान अभिमानान स्वागत करची कृपा मेळोवन दी. आमी मागतना जेसूक सर देण्याच्या दाताराक आमी मोग स्वागत दिनातल्या खातीर आमचे पाताक वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kaklutke, somia kaklutke, Krista kaklutke, Krista kaklutke, somia kaklutke. प्रार्थुया. आमच्या गरजां खातीर मागतना सर धानीच्या आनी भक्तिकांच्या त्या सांव खातीरय आमी मागया. सरेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पाद्वाच्या बागेवन तांतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांक आसलेल्यांक तिरासलो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेसूचो पाटलाव करून आमी शिकोव आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी जेसूची मजत आमकां मेळोव आनी जेसूचेर दिश्ट घालची कृपा आमकां फावो जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
मकाबेवांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. एलेयाजार मुख्य शास्त्र्या मदलो एकलो. तो उतर प्रायेसो आनी पळोवंक मानेस्त दिसतालो. दुकराचे मांस खावंक ताणें आपले तोंड उक्ते करूंक जाय म्हूण ताका बलात्कार करतले. पूण ताणें काळांकीत जिणये बदला गौरवाचे मोराण विंचले आनी दुकराचे मांस तोंडांतले तुंकून तो आपकुशेन दगदवणेच्या हात्यारा लागीं गेलो. जशे आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवारलेले काण तिरस्कार करूंक धैर आसलेल्या मनशांनी करूंक जाय तशे एलेयाजारान केले. आडवारलेल्या भोजनाची रीत चलयतेल्या मनशांनी आपणाक आदी तावन ताची वळख आसली देखून ताका कुशीक आपोवन व्हेलो आनी ताणें कायद्यानुसार खावूं येत तसले ताणेंच तयार केल्ले मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे खावंक जायते बलयेचे मांस तो काताशे नटन करूंक ताका गुटान सलहा दिली. एपरी तो मरणाची शिक्षा चुकोवंक शकतलो आनी तांचे आदले इश्टागातीक लागून ताका ते दयाळायेन चलयतले म्हूण ताका बरवसो दिलो. पूण ताणें आपल्या वर्सांक आपले उतरप्रायेचे मर्यादेक आपल्या पिक्या केसांक फावो त्या मानाक आनी भुरगेपणांतावन जियेल्ले ते निर्दोश जिणयेक योग्य जाल्लो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो. अशें आपूण विशेश करून देवान दिल्ल्या कायद्यांक विश्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगले. आपणाक तुर्तान मेल्ल्यांच्या निवासाक धाडूंक ताणें तांकां सांगले आनी तो उद्गारलो. नटन म्हजे प्रायेक सहज जाल्ले न्हय. 90 वर्सां प्रायेचो एलेयाजर विदेशांच्या रितीरिवाजा फाटल्यान गेला म्हूण जायते तरणाटे सांगतले. म्हजे जिणयेन एके मोटवे आवदे पासत हांव फसयन जाल्यार तांणी वांगटी वाट धरूंक हांव कारण जातलो आनी म्हजे उतर प्रायेचेर लज आनी कळंक हाडटलो. हांव थोडो काळ पर्यंत मनशाच्या हातांतली शिक्षा सुकयन जाल्यारय हांव सर पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जिवंत उरूं जावं मरूं सुटूंक केदीन शकचो ना. देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव म्हजे उतर प्रायेचो गौरव राखतलो. मानापात्र आनी पवित्र कायद्या पासत कुशेन आनी उदार मानोभावान कशें मरूंक साध्य आसा म्हूण तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो. अशें सांगून तो सीदा दगदवणेच्या हात्यारा लागीं गेलो. थोड्या वेळा आदीं ताका दयाळाय दाखयिल्ले मनीस आतां ताका दुस्मानकाय दाखोवंक लागले. कित्याक ताणें सांगिल्ले ते तांकां पिशेपण म्हूण दिसले. मारा वरवीं तो मोर्चार आसतना ताणें सुस्कारून म्हळें, मरणांतलो वांचूंक म्हज्यान जाते तरी हांव म्हजे कुडीन जरबादांच्या मारांची दूख सोंसता मात्र न्हय, सर्वेच परातय म्हाका आसा ते भक्तीक लागून म्हज्या आत्म्यान हांव ती संतोशान सोंसता म्हूण तसो सर्वेच पर आपले पवित्र जणवायेन जाणा. हे परी तो मेलो आनी ताच्या मरणान ताणें तरणाट्याक मात्र न्हय बागार सगळ्या राष्ट्राक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली. देवाचे उतर हे देवाचे उडोपकार. सुमी म्हाका सांबाळता, सुमी म्हाका सांबाळता. सर्वेस्परा हा कितले जण म्हजे दुस्मन जाल्या, म्हजे विरोध प्रार्थले सडत आसा. हाका देवाचो आदार बिलकुल मेल सोना. अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशीं उलयता. सोमी म्हाका सांबाळता, तरी पूण
तूस मुझे बचावे चेंडा तूस मुझी वडवी आणि मुजो मान उखलून दरपी वय सर्वेस्पराक हांव उलो मारताना आपल्या पवित्र दोंगराता तो म्हाका जाप दिता सोमी म्हाका सांबाळता हांव आड पडटा सूत न्हिदता आनी उरता कित्याक म्हाका सांबाळता तो सोमीस म्हजे भोंवती बेडोगार असलेल्या हजारांचो दुस्मानांचे हांव भियेना उठ सर्वेस्परा निवार म्हाका मुशा देवा सोमी म्हाका सांबाळता Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवान आमचो मोग केलो आमच्या पातकांच्या परिपूर्ण जमचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. सरेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं दुखा प्रमाणे जिसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेसू येरिकोन भितर सरन शहरांतल्यान चलोवन वेतालो थंय झाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेसू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीत आशेतालो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवच्या खातीर तो जम्या मुखार धांवोन वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेसू तेणेच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें सकेवा बेगीन सकला देंव आज म्हाका तुमगेर येवन रावासय जाकेव सरारा सकला देंवून आयलो आनी व्हड संतोशान जेजूक ताणें स्वागत दिलो हें पळोवन तो पातके मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो पूण जाकेव सक्टां उचेर उबो रावन म्हणालो पळय सुमिया म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्या वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाठी दितां जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या कित्याक होय अब्रामाचो पूत निसाकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता मनशाची आशा हें ताका सोडूंक प्रेरण दिता कोणा एक तरणाट्याक बायक घेवंक आशा आसल्यार घेवंक ताच्या लागीं जाय पुरती दुडवाची बंदोबस्त ना जाल्यारय ताच्या लागीं असली आशा इतली कठीण आसता की तो
ताचे दिश्ट रस्त्यार येताना हरी एका वाहनाचेर तुस घालता. भांगार घेवंक कापाड घेवंक घर बांदूंक आशा येतल्या मनशाकी ती आशा तांकां इतली प्रभावित करता की कशेंपणी ते घेवंक आपणावंक ताका वाटो सोदून घालता. मनशाक आसच्या प्रमुख आशे पैकी एक आशा जावन आसा आपणाच्या देवाचेर दिश्ट घालची. सुटावें सांगचें जाल्यार मनशाचे ह्या पृथ्वीचेर जिवीत आनी मेल्या उपरांत सर्गार तें घडचें घडीत कितें म्हळ्यार आपणाच्या देवाक रूप पळोवचें आनी दादोसकाय बगचें. ताबोर दोंगराचेर जाल्लें घडीत आपणाच्या देवाक पळयतना तांकां बगली ती दादोसकाय आमी आयकता. जाकेव सैमांत इल्लो मोठो इतले लांब गेल्यारी हायल गेल्यारी जेसू पळोवंक जायना ताका कळीत आसलें. पूण इतलो ग्रेस्त दडवादीक मनीस जाल्यारी जेसूचेर एक नदर घाली से म्हणली आशा इतली बळादीक जाता की तो एका मांकडा बरी रुखार सोडोनी लोकां मुखार वचोनी जेसू पळोवंक आशा येतना जेसूचें प्रतिक्रिया तो पयलें जाकेवाचेर दिश्ट घालता आनी म्हणटा जाकेवा म्हाका तुमगेर येवन आसरावा सई. जाकेवासाक ह्या घडीतांनी इतली दादोसकाय बगता की सगळ्या ताच्या जिणेंत आपणायलें ती ग्रेस्तकाय धन देरवें पयशे दुडू सगळो तो जेसू ताका भेटिल्ल्या वरवीं तो वांटूंक फुडें सरता. सांग पावलो म्हळ्यार बरी क्रिस्ताक वळखोवच्या अत्युन्नत फायद्याक सरी केल्यार हेर वस्तूंचें लुकसाण फकत एक कोयर म्हळ्यार तो अनुभव इतलो ग्रेस्त जाता की जाकेवासाक आपणें दुख येयल्यांक जेसूच्या हाजिरेच्या बोळान वांटूंक भरती करूंक आनी 4 वांट्यांनी ते माप दिवंक जेसूची हाजिरी ताका बोळ दिता बरें म्हण दिता. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक पळया त्या काळाचेर 2000 वर्सां आदीं स्त्रियांक मान नासल्या त्या वेळार एका मिस्त्रीक अशें फाटल्यान वचून फकत ताचें आंग वस्त्रू आपटी सई म्हणली. आशा इतली बळादी जाता की आनी इतली तिका ती गरज बगता की कशेंपणी वचून एक दीस त्या वस्त्राचो स्पर्श मेळटा उरती दादोसकाय मेळटा. इतल्या वर्सां देवाच्या कृपेन वाडलो प्रेरण वाडलो. सिमियान प्रवादी त्या एका दिसा थॅम्पलाक देवाच्या प्रेरणान येता आसतना ताच्या स्वंत हातांनी आपणाच्या रसनाराक घेता आसतना सोडोनदाराक पळयत आसतना ताच्या काळजाची उडी दादोसकाय वर्ती जाली आनी तो म्हणूंक लागलो आतां जाल्यार सोम्या तुज्या साकराक समाधानेन व्हरू कित्याक म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुजी सोडवण पळयल्या. देव आपणाच्या परचेक भेट करूंक येता मेळोवंक येता. ह्या वेळार कितें जाता की म्हळ्यार आशा नातल्या मनशाक देवाक भेटोवंक मेळोवंक आसक्त दाखयल्या मनशाक ती भेट फायद्याची जावन आसा. कोणी एकलो दुक्रामास खायना ताच्या भोशेन दुक्रामास तुवें घालें जाल्यार तो गलीज खांटाळो म्हणून तो पयस उडयता. कित्याक ताजो परमळ ताका जायना ताजे रूच ताका जायना ते खावन ताका संवय ना कित्याक ताजी रूच ताणें आनीक जोडूना.
आणि साबार बटी आणि हरिये बटी म्हणचे तुझो देव तुझ्या हातान स्पर्श दिताना तुका भेटोंकू मेळोंक येताना जाकेवाची आशा ती नातली जाल्यार म्हज्या देवाक हांवें पळयजय म्हणले वडणी ना जाल्यार देवान कसली कुणां दिल्यारी ती फायद्याची जायनात. तोमासा म्हळें तोमासा तुजो हात हाड, तोमासा तुजें बोट हाड आनी म्हज्या कडवळान घाल हातान घाल, बेविश्वासी जायनाका म्हण जेजू सांगताना तोमासाक जेजू म्हणटा पळय नासतना म्हजेर पातयेली ती आणखी चड बागे. देखून हे कृपा मोगाचें न्हय मस्तवटी तुमचे दोळे पळयतना कळटा, तुमी आयकोवची रीत पळयतना कळटा त्या संगतीर आसक्त ना. इस्कॉलान तशें जर तर टिचिंगान तुमकां इंट्रस्ट ना जाल्यार ते लिसां भितर वचना न्ही. देखून आमचो देव विविध वाटो रिती वापरतना भितर आमचे ते जेजूक मेळटासे, जेजूक आयकासे, जेजूक मेळटा ते उर्बा ना जाल्यार ते फायद्याचे जायना. देखून वरती कृपा कितें म्हळ्यार वरती कृपा कितें म्हळ्यार देवान एका मनशाक ताका भेटची मेळची अनुभव करची कृपा आमी सांतांची मजत मागतना ताच्या हातान पळय तो जेजू पाळोवंक कितल्या पुरपेन ताका खेळटा. तो जेजू पाळोवंक आमच्या हातांनी येता आसतना कुमगारान तो भेटता आसतना सांतांतुनीक मेळ्ळी ती कृपा आमकांय मेळोवन दी आमी मागया. C50. देवाचो हुंडो आनी दाकाचो होवार सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताची कुडी रक्तान हुंडो वायन बदलून जिविताचे काण आमकां दी म्हूण परता. सर्वेस्परा देवा दिलवासा तुका उदारपणान तुवें तें जीवन आमकां. जीवन आमचें सगळें तुका भेटयता. मैपासान तें घे म्हूण आमी प्रार्थिता. माया मोगान आमी जियेम संवसारान पूण तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवोर. हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हणून तुमी आतां सक्कड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र विचार देवा सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा सांतान तुज्या मानाक आमी नव्यान आराम करच्या दिसा खुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता. बापा ताची शिकवण घेवन एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणता आनी आमकांच आनी आमचें सगळें तुका समर्पण दिता. हे आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ गुणांच्या दादलांक आनी स्त्रियांक उपजोवन हर काळा तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय आनी आमच्या सडवणेच फळां आमकां लाभच्या.
तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आणि आमकां ती आपल्या मागण्यांत आदार दितात निरंतरी देखून देवदूतान भक्तां सांगा ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचा सर्वेश्वर तू. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्वराचे नामी येता ताकाचे. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयांचे सो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशयानी कश्ट मरण सोंसोवच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पण. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस मनशा पासत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करा. बावडता सगुट परिगाटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरण तुझे पुनर्जीवन आम्ही अर्घता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा जेसूच्या मरणा असो आणि पुनर्जीवनपणा असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेसूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा सोमेस तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भाग्यवन बापा पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर थिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस तांक तुझें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस तांचे दया कर आमी मागता. अवकार मरे देवाचे मे संगती
भाग्यवंत पती भाग्यवंत तांतोन भाग्यवंत धर्म दोता आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजूचेर दिश्ट घालची कृपा आणि वडणी आमकां दी बापा कुलो मरिया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आणि आमकां ताळणेन पडो दी नाका पूर वायटांतली आमकां निवार सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान थंयतले आमकां उदार काकोळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुज्या खुशा पर्यंत शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता रसवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो माया मग सगुस्तान एकामेका शांती दियात देवाची शेळिये संसाराचे पाकार तेरे देवाची शेळिये संसाराचे पाकार तेरे देवाचे शेळिये संसाराचे पाकार तेरे आमकां शांती दी आमकां शांती दी जाकेवाच्या घरा वचून संतोष समाधान दादोसकाई तृप्ती दिल्लो जेजू उंड्यावर आमच्या काळजान येता ही देवाची शेळी शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना D16 पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूच आमकां वांचे प्रत्येकान आमी सेवचे के देव ते भाग आमचे आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा
जिवितींच्यानी देवा तुझेच रगात मास्तो आमकां वांटा मोगान आमचे थंय एकवटा पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूच आमकां वांटे अत्रेगांत आमी सेवचे ते देव ते भाग आमचे आमच्या राया आमी तुझी प्रजा तुलाय आमकां रक्तान तुझ्या तुझे वेदी सरशी आमी येता पवित्र प्रसाद भक्तीन सेवता पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूच आमकां वांटे अत्रेगांत आमी सेवचे ते देव ते भाग आमचे प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जाकेबाच्या घरा वचून ताका तृप्ती ददोसकाय दिल्लो जेसू आज उड्या रुपार आमच्या काळजांत आयला आसता नितळ मनाची देवा पळोवंक शकतली या जेसूच्या शिकोवणे प्रकार आमचे मन नितळ दवरून विविध रुपार येवच्या जेसूक भेटोवंक आनी तो संतोष सोडूंक सांत आंतोनीच्या मसतीन तूं आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नवी सरेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपल्या आशिर्वादां गेलू आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे उडका जेजूचे नवी आसर्यान गेल्या संत अंतोनी वर्त्या भक्ता देवचाराक तुवें दान गायले तिडे सांग तुवें बरें केलें दर्या संकळींक तूं फर्मायता आमल्या पांगड्या वेऱ्या पावता कितें सांगल्यार दाखोवन दिता दाना बोडा लुचोवन धाडटा महिमा सर्गी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच पुता महिमा महिमा पवित्र सदां ससना आपणाक संत आंतोनीची मसत फावो जाल्या आनी सरेस्परा देवा तावन उपकार मेळ्ळ्यात म्हूण साबार जाणां वळखून घेतात आनी देवाक अर्गां दितात सोग जाणां पिडा गूण जाल्या खातीर दोगांक कुटुंबांक समाधान मेळ्ळ्या खातीर एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर एकल्याचें पयण बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर एकल्याक काम मेळ्ळ्या खातीर दोगांक मती समाधान मेळ्ळ्या खातीर तेगांक बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर
दोगां देवान आनवारांतले राखल्या खातीर एकल्याक कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर एकल्याक भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयल्या खातीर एकल्याची कोर्ट केस इत्यार्थ जावन जीक मेळ्ळ्या खातीर तशेंच 12 जाणां विशेष तांच्या उपकारा खातीर ती देवाक अर्गां दितात. म्हाका जाल्ली त्या समा बरी सेरीक मेळोवंक 4 जाणां, वायटांतल्यान सुटका मेळोवन 2 जाणां, भुरग्यांच्या देण्या खातीर 6 जाणां, बरें काम मेळोवन 13 जाणां आनी काम कांय जावन 2 जाणां आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर 12 जाणां आनी 13 जाणांक पिडा गूण जावच्या खातीर 7 जाणां परिक्षेंत पास जावच्या खातीर 2 शेजारा संबंद बरो जावच्या खातीर 6 जाणांची कोर्ट केस इत्यार जावच्या खातीर 18 जाणांक शिकोवन बरी मोत मेळच्या खातीर 2 पयशांचे समस्या परिहार जावच्या खातीर 8 जाणां पिडाशिडा गूण जावच्या खातीर 2 घर बांदूंक आदार मेळच्या खातीर 6 जाणांक आमाल पिवणी सांडची कुरपां मेळच्या खातीर एकल्याक तर्क इत्यार जावच्या खातीर 5 जाणां वेव्हार बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 6 जाणांक घरांत समाधान मेळच्या खातीर 7 जाणां भुरग्यां बरी बोध मेळच्या खातीर 13 बरो फुडार मेळच्या खातीर एकल्या घर जागो मेळच्या खातीर 6 जाणां देवान आनवारांतल्या राखल्या खातीर 5 जाणां परिक्षेंतला उंचले अंक मेळच्या खातीर 2 प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 5 जाणां चिंतले काम बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 7 जाणां मती समाधान मेळच्या खातीर 2 विजा मेळच्या खातीर 6 जाणां कुटुंबां समाधान मेळच्या खातीर 5 जाणां दोळ्यांची दिश्ट मेळच्या खातीर 2 भायर पडली वस्त मेळच्या खातीर 13 घर जाग्याचे रगले तिरसोवच्या खातीर 5 जाणांक सांबाळान बढती मेळच्या खातीर आनी 6 जाणांक कुटुंबां समाधान मेळच्या खातीर 7 जाणां शिकले मतीन उरच्या खातीर एकल्या घर जाग्याची RTC मेळच्या खातीर 2 ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावच्या खातीर 2 ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावच्या खातीर एकल्याक समर्थीचे कायदे पाळच्या खातीर 6 जाणां घर जागो बऱ्या मोला विकून वेचच्या खातीर 2 कामागाडे समाधान मेळच्या खातीर 13 घर काम बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 6 जाणांचे पैण बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 2 वाटेचे समस्या परिहार जावच्या खातीर 8 जाणां रीण फारीक करून तांक मेळच्या खातीर 2 निदेचे देणे लाभच्या खातीर 2 प्रमोशन मेळच्या खातीर 2 सुडाळ उलोवंक फावो जावच्या खातीर 7 जाणां भुरग्यांनी वडिलां काल जावच्या खातीर 2 खासदार बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 2 शिरांची पिडा गूण जावच्या खातीर 6 जाणांक दुस्मानाच्या हातांतले देवान राखून व्हरच्या खातीर 5 जाणां बावळो दूख गूण जावच्या खातीर 2 ऑपरेशनचो गायी गूण जावच्या खातीर 6 जाणां घरान सकाळी सांजेची मागणी करची कुरपां मेळच्या खातीर एकल्या कामाची भद्रती मेळच्या खातीर एकल्याचे फ्लॅट विकून वेचच्या खातीर 7 जाणांची आळसाय उणें जावच्या खातीर 8 जाणां पाड गूण जावच्या खातीर एकल्या स्वंत काम मेळोवंक 5 जाणां परगांवांत काम मेळोवंक एकल्याक सैरी गट जावंक 2 भाड्याचे घर मेळोवंक 13 देव आपणे वाडोवंक 2 आर्थिक स्थिती बरी जावंक एकल्यान सुरक्षीत घरा फाटी येवंक 6 जाणां दिसपडतो ग्रास मेळोवंक 5 जाणांक कोंकणी शेळ ताप गूण जावंक 6 जाणां कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक 2 ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावंक 7 जाणां BP शुगर नॉर्मल जावंक एकल्या प्लाट मेळोवंक 13 भिरांत खावचेनी पयस वचोवंक एकल्याक भाडें मेळोवंक एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एकल्याक लोन मेळोवंक 13 मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्याक लायसन्स मेळोवंक एकल्याक ICUंतल्यान गूण जावन भायर येवंक एकल्याची जानवराची पिडा गूण जावंक 13 इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक 5 जाणां उडादोरची सकत मेळोवंक 8 जाणां गांठी गूण जावंक 2 कृशी बऱ्या रितीन जावंक 2 एलर्जी गूण जावंक एकल्याक आस्पत्रेंतल्यान गूण जावन भायर येवंक एकल्याचे फ्रॅक्चर गूण जावंक 2 एसिडिटी गूण जावंक 2 स्कॉलरशीप मेळोवंक 2 काळजाचे समस्या गूण जावंक 2 भायर पडलें भांगार मेळोवंक एकल्या 2 डिप्रेशनांतल्यान भायर येवची कुरपां मेळोवंक 6 जाणांचो राग उणें जावंक 5 जाणां हाता पांयांक बोड मेळोवंक
दोगांक बाकी आसलो सांबाळ मेळोवंक त्या गांव किडनी समस्या गुण सावंक स जाणां मानसिपिडा गुण सावंक दोगांक डॉक्युमेंट मेळोवंक दोगांक जाग्याचे पयशे मेळोवंक त्या गांक दांत गुण सावंक तशेंच 20 आनी दोगांनी प्रत्येक त्या सावं खातीर मागोवंक उलो दिला. आमची सर त्या सावा चड करून आमच्या भक्तिकांची आनी धानीची त्या सावा आनी सांत आंतोनीगडे उपकार मागच्या सर्वांची त्या सावा आनी सरेस्परा देवा मुखार दवरतना जेसूक बेटलो अनुभवक आमकां मेळच्या खातीर सांत आंतोनी सवें सरेस्पराक आमी उलो मारया. वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मौन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तराची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्यो थंड जाता. बंदीवानाचे संकल्यो तुटून पडटात. थोंटे उठून चलतात. कुर्डे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुज्या कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुजे वरी आपाय ग्राचार ना पयस जाता. आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दिव. तुजी पदवी संवसारांत दाखय. आमेन. सांत आंतोनीक 13 उलय. सांत आंतोनीच्या नांवान मोरान फळटा. मेल्ल्यांक तुवें जिवे केल्ले आतां मरणाच्या वडीच्या असल्या खातीर आनी फुलगूर आत्म्या खातीर जेसू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोनीच्या नांवान सूख फळटा. सर सुखींतल्या आमकां निवार. आमच्या पाप सेवे पासून आनी पवित्र सभे पासून जेसू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोनीच्या नांवान आनवरां फळटा. सांत आंतोनी आमकां फावस केल्या सर आनवरांतल्या आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोनीच्या नांवान देंवसार फळटात. देंवसार तुका कामता ताच्या सर पासांतलो आमकां निवार. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोन कोड्या पिडेस्तां बरें करता. आत्म्याचे आनी कुडीचे पिड्येंतले आमकां निवार. कुडी आत्म्यांक भलायकी जोड दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोन पिडेस्तांक बरें करता. पिडेस्तांक बरें कर आनी आत्म्या थंय वा कुडी थंय कस्तातल्या सवकासाय दी. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोनी सांतोन दर्यांक तो फरमायता. आतां पयण्यार आसलेल्यांक आनी परगांवत आसल्या राख आमच्या वडण्याच्या उसांबळांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोन सांकलींक तो फरमायता. बंदींत आसल्या खातीर मागण्या पथकाच्या बांदपासांतले आमकां सोडय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोनी आंदल्या बेऱ्यां पावता. सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साकरी करच्या खातीर सर जाकूम आमच्या वयले निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोनी कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता. भायर पडल्यो वस्तू दाखोवन दिताय. आमी सांडल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळाशे कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोन आपाय पयस करता. कुडी आत्म्याच्या सर मोसांतलो तूं आमकां राख. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोन दुखोळ तत्वान निवार व्हरता. दुर्बळ्यांच्या आदार आमच्या गरजांक तूं पाव. दिसपडते काम दिसपडतो ग्रास आमकां जोड दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोनीच्या मसतीन बरें जाल्लें सांगून दी. तुका इतलो वर्तो केल्ल्या खातीर आमी देवा कर्गा दिता आनी जिणेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदता. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक पाप सेवाच्या त्या सवां खातीर मागी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरगर जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्या बक्षिता
तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर आमच्या दानी खातीर निवाशां खातीर आनी भक्तिगतची त्या सवा मरियम्याच्या हाती ओपसून दिवन मरियेक नामान करिया. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट तुज्या कुशीचें जेसू. मगेन तू मरिया देवाची माया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सांत आंतोनियामा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या वासाने कमी फौजांचे खातीर प्रार्थया सर पदवेदारा सदां जिवनच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीच्या परजे वर्त प्रसंग दार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर अनवारांतल्यान सुटाशें आनी सर आमच्या पारकोणे ससाय आमी बगीश आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमिया मारिफात. आमेन. Sant'Antoni Bogdan Ogla Pani Mantuka Turpa Magon Diaka Vignan Sambinaka Jesus Socorro Shistuzano Sandeştanso Prazar Kelo Vignan Mara Kersani Dukan Dublia Dakyang Moka Dartu Venilo Sant'Antoni Bogdan Ogla Pani Mantuka Kurpa Magon Dilapa Vignan Sambinaka. चुकलेवाचे मागणे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिल्लो बावार आनी पवित्रत्म्याद्वारी आमच्या काळजान जळयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो भागी अत्रेक परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां ताका नासतना सुवातेची बी पोषण करतली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत भरवशान मनशाकुळ आनी सगळे सृश्टेतय ते बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नास जातली तुजी महिमा ससना पसरतली. जुबलेवाची कृपा भरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गीच्या दिव्य तेवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळे पृथ्वेर आमच्या सर्वोंदराचो आनंदाने समाधान पसारू. ससनाक आशिर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी ओगलाप जावं. Mokal Putra Sabe Aukar Morish Ashirvad Div Amkar. मगीन कुसचे करवेनवर आमकां आमचे देवा आमच्या आत्म्यांतले मापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे.